अंदूच्या 9वेच्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्या उपरांत शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या शाळांनी वचून शिक्षक तसेच पालकांची मतां जाणून घेवपाक सुरवात केली। 7 जूनाच्यान तांच्यांनी 7 सांगे केपें आणि सालसेत तालुक्यातल्या शाळांनी भेट दिवन शिक्षक तसेच पालकांचे प्रश्न सुटावे केले। शिक्षण मंडळाचो पंगड आणि खंयच्या शाळांक भेट दिवपाचे आसात पळयात ताचें वेळापत्रक। खंयच्या दिसा खंयच्या स्कुलांत किंवा खंयच्या तालुक्यान ही टीम वतली हेची अपडेट हांव दिवपाक तुमच्या फुड्यान उबो आसा। 10 जून ह्या दिसा तिसवाडी तालुक्यान ही टीम येतली आणि हेची मिटींग जी आसा ती केशव बैराम हेडगेवार कुजिरा हांगासर जे स्कूल आसा त्या स्कुलान ही मिटींग जावपाची आसा। जी मिटींग 2 सेक्शनान जावपाची आसा, सकाळी 10:30 ते 1:30 आणि सांजची 2:30 ते 5:30 ह्या 2 सेक्शनान ही मिटींग जातली आणि ह्या भितून तिसवाडी तालुक्यातले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूलच्या पेरंट्सांक, टिचर्सांक, हेडमास्टरांक आपयले वतले आणि त्यांचे जे कितें प्रश्न आसतले ते 1 to 1 सॉल्व केले वयतले। 11 जून ह्या दिसा सत्तरी आणि बिचोले तालुक्यातले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूल्सांक ह्या मिटींग अशाच प्रकारची मिटींग आसतली। ती मिटींग जी जावपाची आसा ती गव्हर्मेंट हायस्कूल जी आसा मार्केटान त्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान ही मिटींग जावपाची आसा। 11 जून ही तारीख आसा ती सत्तरी आणि बिचोले खातीर आसा। 12 जून ह्या दिसा बार्देस तालुक्यान ह्यो मिटींग जातली आणि ही मिटींग जी जातली ती सारस्वत विद्यालय खोर्ले हांगासर ही मिटींग जातली। ही मिटींग 2 सेक्शनांनी आसतली आणि बार्देस तालुक्यातले जितले स्कूल्स आसात त्या स्कूलचे पेरंट्स, टिचर्स आणि मॅनेजमेंट हांकां ही मिटींग आसतली। 13 जून ह्या दिसा GVM हायर सेकंडरी फोंडा हांगासर फोंडा आणि धारबांदोडा ह्या 2 तालुक्यान जितले स्कूल्स आसात त्या स्कुलांची मिटींग ही जावपाची आसा। ती GVM हायर सेकंडरी फोंडा जी आसा फर्मागुडी हांगासर थंय जावपाची आसा। 14 जून ह्या दिसा सकाळी 10:30 ते 1:30 ह्या टायमार पेडणे हांगासर पेडणे तालुक्यातले जे स्कूल आसात त्या स्कुलाची मिटींग जावपाची आसा आणि ती जावपाची ह्या संत सोयरोबानाथ आंबिये जे कॉलेज आसा पेडणे हायवेचेर त्या संत सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेजीन ही मिटींग जावपाची आसा जितून पेडणे तालुक्यातल्या सगळ्या स्कुलांक इन्विटेशन दिले वतले। 20 जून ही तारीख जी आसा ती मार्मागुआ तालुक्यातले विलेज पंचायत हॉल जो आसा त्या विलेज पंचायत हॉलान ही जी मिटींग आसा ती जावपाची आसा आणि 20 जून ह्या दिसा मार्मागुआ तालुक्यात सगळे स्कूल्स जे आसतात तांकां ह्या मिटींगेक इन्वायट केलेले वतले। 21 जून ही तारीख जी आसा ही 10:30 ते 1:30 सकाळच्या ह्या टायमार काणकोण हांगासर गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल जे आसा काणकोणा थंय ही जावपाची आसा आणि 24 जून ह्या दिसा सकाळी 10:30 ते 1:30 ह्या टायमार ही मिटींग दवरली वतली। हो शेड्यूल सांगपाचो कारण इतलोच की जर कोणाक NEP बद्दल क्वेरीज आसतली, कितें क्वेश्चन आसतले त्यांनी त्या तालुक्यान ज्यो मिटींग जावपाची आसा त्या मिटींगेक वचून आपले प्रश्न जे आसा ते ह्या बोर्ड मेंबर्सां कडसून सुटावे करून घेवचे। अश्यो नवीन अपडेट्स आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक TV।